श्याम सुंदर फट्टे असा आमचे बरोबर. श्याम, किती हा बार्देजाची अपडेट? प्रमोद ऐकू येता न्ही? हय, गो हेड. हा. प्रमोद, आता तुवें म्हटला ते कोविडाचे जितले हे जे कर्फ्यू जर लागलेलो आसा पूण तरी आसतना लोक जे ट्राफिक आणि हे जे आहा खंय वतात कितें वतात कांयच कळना. डेली आयज पासून जर ते दिसा जाल्यार आयज पासून हायवे पासून ट्राफिक जाम. इतले ट्राफिक आनी ते खंय वतात कितें Absolutely. सांगपाचें म्हणजे स्कुलां बंद आसा, थोड्यो कंपनी बंद आसा, बशी ट्रान्सपोर्ट म्हणजे बशी बंद आसा. आणि हे आसतना तरी लोक खंय वतात कित्याक लागून एसेन्शियल सर्वीसची दुकानां बिकानां आहा ती सगळ्या गांवांनी वाड्यां पासून 3 मेरेन चालू आसा. तरी आसतना लोक खंय वयतात कितें करतात ते कांयच कळना. म्हणजे ट्राफिक जाम म्हापशांत जर पळयलें जाल्यार डेली ट्राफिक जाम सद्या चालूच आसता. आणि बाजार तर भितरलो मेन मार्केट जरी बंद आसलें तरी भायले वाटेनसून फूल मार्केट चालू आसलेल्या भशेन चालूच आसा. ह्या हितून दुसरे कोविडाचे हे जर गेले जाल्यार केसी जर पळयल्यो जाल्यार खूब कमी जाल्ल्यो आसा. आता जाल्यार 800 आयज 856 म्हणजे फूल बार्देशांत एक म्हापसा अर्बन आणि बाकीचे प्रायमरी हेल्थ सेंटरान धरले जाल्यार 856 एक्टीव केसी आहा. भितर म्हापशां 115 आसात, कांदोली 186 आसात, परवरी 234 आसा, हळदोण्या 72 आसात, कोलवाल 111 आसा आणि शिवोले 138 आसा. म्हणजे एक्टीव केसी देंवतात म्हणून आमी हयगय करप सामकें आणि आमी कितें हयगय करप करपाच्या परिस्थिती भितर ना. एब्सोल्युटली करेक्ट ना. श्याम. हे येस, आसूंक ना. या सामकें. थँक्स दुसरे अ लॉट श्याम.